मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. केपें पोलीस स्टेशन जावन रावला भूत बंगलो. 8 कोटींची इमारत काम पडला हुमकळत. सरकाराची आडनदर. गोंयांत गणेश भक्तांनी उमेदीन मनयली गणेश जयंती. धार्मीक विधी आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचो जागर. गोंयांत अणभवपाक मेळटा थंडाय. 19 फेब्रुवारी मेरेन तिगून उरतलें सुखदिणें हवामान. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केपें पुलीस स्टेशन भूत बंगलो जावन रावला. सुमार 8 कोटींचे केपें पुलीस स्टेशनाचें काम हुमकळत पडलां. इमारत उबारपाचें काम बेगोबेग पूर्ण करून लोकांक थाकाय दियात थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो केपेंच्या कड्डम पुलीस स्टेशना वयलो रिपोर्ट. खंयचो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट जेन्ना इनिशिएट करता तेन्ना तो टायम बाउंड कंप्लीट जावप एकदम गरजेचें. समज टायम बाउंड कंप्लीट जायना जाल्यार ताची कॉस्ट वाडटा. आतां सद्याक काम प्रेझेंटली सामकी बंद जाल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार अशें आयकूं येता की ताचो कॉस्ट जो प्रपोज केल्लो फ्रॉम 8 crore इट एक्सटेंडेड टू 16 crore. आतां जेन्ना आमचे इंजिनियर्स आसात गव्हर्मेंटाचे ते सारखे एस्टिमेट करनात वो तेमकां करपाक समजना. हाची म्हाका कांय कळना. वो तेमकां खंय तरी इनकॉम्पिटंट लोकांक एम्प्लॉय करतात. नाल्यार कितलो कॉस्ट ते वाडटा. एक कोटी 2 कोटी अंडरस्टँड एक्सपेन्सीव कितलो वाडटा म्हारगाय कितलो वाडटा अंडरस्टँड. पूण 8 कोटी वयल्यान 8 कोटी आनी वाडप म्हणल्यार ही सामकी एक खंय तरी नेग्लिजन्स और आमगेले इंजिनियर इनकॉम्पिटंट अशी एक सिद्ध जाता. कितें दिसता हे पुलीस स्टेशन गरजेचें आनी सद्या जें पुलीस स्टेशन आसा हें एक गुदांव दवरले कडेन आसा आनी हें गुदांवां दवरलें म्हणून हांगा एवॉयड मेळ्ळें काय कितें असली पुलीस स्टेशनां. कितें जाता हांवें पयलीं सांगिलां की पुलीस सर्वीस इज अ बेजीक नेसेसिटी. आनीक अशें न्ही की पुलिसां आमगे स्वात ना आशिल्ली. स्वात्या इमिडिएटली तें कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लें. लोकांक थिंगा वयता जाल्यार सेपरेट तें केपें टावनांतल्यान अरावंड 2.5 किलोमिटर पडटा. लोकांक सेपरेट बस दवरची पडटा पायलट घेवची पडटा. लोकांक त्रास जातात. आनीक आतां सद्या चल्लां थिंगा एकदां सुणी भितर आसता पुलीस स्टेशन. म्हणटकीच एखादी तें गुडांवांत चलता म्हण एखादी तांकां बेस्ट दिना कितें खबर ना म्हाका. और तेगे सर्विसीचे दिता म्हाका कितें कांय खबर ना. पूण हें पुलीस स्टेशन बेगीच्या बेगीन जावपा जाय. ना हें पुलीस स्टेशन सद्या बेगीन स्टार्ट जावपा जाय. इतल्याच खातीर हो बेगीन कंप्लीट जावपा जाय. इतल्याच खातीर की लोकांक त्रास जावपा जायना. आतां तुमकां आमी केपेंचें पुलीस स्टेशन दाखयतात. हें पुलीस स्टेशन जें आसा हेका पयलीं कादय म्हणटाले आनीक हें केपें हांगा आसा. ह्या पुलीस स्टेशनाचो एस्टिमेट केलो आनीक खंय तरी 8 कोट्याचें हेजें काम स्टार्ट करपाक केलें आनीक 8 कोटी पास करून GSIDCन PWD दिलें. पूण आज PWD फेल जाले कडेन आसा. जें पुलीस स्टेशन आसा हें खंय तरी हांगा सावन 2.5 किलोमिटराचेर आसा आनीक थंय लोकांक वचपाक खूब त्रास जातात. म्हणूनच आज लोक म्हणटात की हेचेर मातशें सरकारान लक्ष दिवचें आनी चड करून हे जे इंजिनियर इस्टिमेट करतात हे इंजिनियर कशें इस्टिमेट करता म्हण तें कळना. ह्या बिल्डिंगेक कितलो कॉस्ट लागतलो. जर चड लागतलो तर एक बरोबर आतां तुमी 8 कोटी जाले हेजे मुखार आनी 8 कोटी घालपाक सोदतले. लोक मागतात की बरी इंजिनियरां हाडून हांगा काम करची म्हणून आनी हेजो इस्टिमेट करून हें लोकां खातीर ओपन करून दवरचें म्हणून. कित्याक जे लोकांक त्रास जाता हांगा साकून 2.5 किलोमिटर पुलीस स्टेशनार वचपाक ते सुद्दां एक गुदांवां भरले कडेन आसा. तेजी मुक्ती आमकां दिवची. ना जाल्यार ही सद्याक हो पुलीस स्टेशन हें जें आसा हें सद्याक भूतबंगलो जाले कडेन आसा. हांगा काम सगळी बंद आसा. एक सुद्दां काम हांगा चलना. म्हणून बेगीच्या बेगीन हें पुलीस स्टेशन जें आसा हें काम बेगीन करचें म्हूण लोक मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. लोकसभा वेंचणुकेचे धोल वाजपाक लागल्यात. सगळ्याच पक्षांनी चांचपणी सुरू केल्या. आम आदमी पार्टीन काँग्रेसीची वाट पळोवन पळोवन दक्षिणेचो उमेदवार म्हण वेन्झी व्हेगसाचें नांव जाहीर केलां. भाजपाची वळेरी दिल्ली गेल्या जाल्यार काँग्रेसीन आपाचे घोशणेचेर अजाप उक्तायला. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसी मदीं साबार राज्यांनी युतींची उलोवप जाल्यात. गोंयांत मात अजून मुळावी बसकाई जावंक ना. तरीकय मोदी सरकार उडोवपा खातीर ही युती भोव गरजेची. वेळ वगडावचो न्हय देखून आमी आमचो उमेदवार जाहीर करतात अशें आपान सांगलें. अशी गोश्ट दिसता की आमी आज सावथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणपाक कॅप्टन वेन्झी व्हेगस जे आमचे बेळगांवचे आमदार आसा तांकां आमी सावथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा.
खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय. इलेक्शनाक चड वेळ उरूना, ताका लागून आज एक डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनावन्स केला. सो बेन्झी वेगस इज गोइंग टू बी साउथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी अँड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस. ताणें बनावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सरकारान नासतनाय जे हेल्थ सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर आनी वेगवेगळे सेक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताचे लोक आमी पळयलां. आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचें धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनावन्समेंट केला अँड ही इज गोइंग टू बी आवर साउथ गोवा कॅन्डिडेट. थोड्याच महिन्यांनी लोकसभाची निवडणूक आसा आनी ज्या दिशेन भारतीय जनता पार्टी आनी NDAचो सरकार, मोदी सरकार आमच्या देशाक ज्या दिशेन व्हरपाक सोदता ते पळोवन खूब लोकांचो म्हणजे लोक खुश ना. आनी हें पळोवन जेन्ना बाकीचे सगळ्यो ज्यो पार्टी आसा तांणी सगळे मेळून जेन्ना इंडिया अलायन्स अनावन्स केलो तेन्ना लोकां मदीं एक खूब खोशी आनी उत्साह निर्माण जालो. लोकांक दिसलें की आतां आनीक ह्या मोदी सरकाराक सोंसचें पडचें ना, आनीक म्हारगाय सोंसची पडची ना, आनीक बेरोजगारी सोंसची पडची ना, आनीक भ्रश्टाचार सोंसचे पडचे ना. आनी एक ह्या आमच्या देशान फक्त ह्योच सगळे प्रॉब्लेम न्ही, पूण ज्या दिशेन मोदी सरकार व्हरता तातूंत आमच्या देशान डेमोक्रेसीच, लोकशाहीच सोंपोवपाच्या दिशेन व्हरता असो भंय लोकांच्या मनान आशिल्लो. त्या खातीर जेन्ना इंडिया अलायन्स अनावन्स जाली तेन्ना लोक खूब खुश जाले आनी खूब बरो फिडबॅक आयलो. ताज्या मागीर वेगळ्यो वेगळ्यो फॉर्मल मिटिंग्स जाल्यो ह्या अलायन्साच्यो आनी सीट शेरिंगा बद्दल स्पेसिफिकली. तुमी जाणा आसतले की जानेवारीन 2 मिटिंग्यो जाल्ल्यो, 8 जानेवारीक 1 आनी 12 जानेवारीक 1. मेन म्हळ्यार आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी, ज्या दोनूय राज्यांनी दोगांयच्या पार्टीची स्ट्रेंथ आसा हांचेर चड सगळ्यांक चर्चा जाल्ली. पूण आतां 1 म्हयनो जालो आमी पळयता की फॉर्मल मिटींग आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीची जावंक ना वचून. काँग्रेस पार्टीचें म्हणणें आसा की तांची भारत जोडो न्याय यात्रा जी चल्ल्या ताज्या खातीर मातसो डिले जाला, हें जाला, तें जाला, तें सगळें बरें आसा. पूण लास्टाक जेन्ना आमी आतां लोकसभा इलेक्शन थोड्याच म्हयन्यांनी आसा म्हणटा तेन्ना त्या इलेक्शनाची तयारी जावंक जाय. हे वटेन लोकसभेचो उमेदवार वेंचपा खातीर दक्षिणेंतल्या 5 भाजप उमेदवारांची नांवां संसदीय समितीक धाडटले अशें भाजपान सांगलां. ते संबंदांतले दिगंबर कामत, बाबू कवळेकार आनी दामू नायकाची आयकात प्रतिक्रिया. कोण हायलायट करता कितें आतां बीजेपीची लिडरशीपीक सांगलां ऑलरेडी केल्ली म्हाका फर्स्ट इंट्रस्ट म्हाका ह्या स्टेजीचेर म्हाका वचपाक म्हाका प्रॉब्लेम फॅमिली प्रॉब्लेम ताचें वचपाचें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांगा हांव अध्यक्षान उलोवपाक आनी इच्छा आमी आसा जाल्यार इच्छा आसा पूण सगळे कडेन जेच्या प्लॅटफॉर्मार सांगपाची सांगलेली आसा. इच्छा आसा वायट ना न्हू, शेवटी पक्षान करप, पक्षान जर दिलें वच पक्षान जर समजा कन्सिडर जर केला जाल्यार बरी गजाल. आनी शेवटी पार्टीचे केंद्रीय टीम जी आसा काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची युती जावपाची असली पूण आपान वाट पळोवन आपलो उमेदवार जाहीर केलो. ताचेर उक्तायली काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची ही प्रतिक्रिया. There is no problem as such, but I don't know why Aam Aadmi took a press today and gave a premature statement because India Alliance such a talks are going on at national level and Azumi, I mean with India Alliance what is going to be the proposition because it's not only in Goa,
सगळ्या दुसऱ्या राज्याचें डिस्कशन चालू आहा आनी आय थिंक आमचे इंडिया अलायन्स कोऑर्डिनेशन टीम आसा सो दे वील स्पीक ऑन दीस आय थिंक एट स्टेट लेवल स्पीकिंग ऑन दीस टॉपीक आय डोंट वॉन्ट टू रियली टॉक मच ऑन दीस द अल्टिमेट एम एंड मोटो इज वॉट आज जी देशाची जनता आसा दे आर जी अक्षरशः आज पीडित आहा जे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान लोकांक जी आश्वासनां दिली तातूंतलें एकूय फुलफील जालना आज गोंयच्या जनतेचो युवा आज बेरोजगारीक पीडित आहा आज प्रत्येक गोंयकार आज म्हारगायेचेर पीडित आहा जे सरकारान सांगिल्लें काला धन हाडटा म्हणून तें आज काला धन हाडलें ना प्लस ताजे बदली आज गोल्ड स्मगलिंग चालू आहा गोंयांत सो आय थिंक ऑल दीज इश्यूज which are serious issues of the state and the center. Our aim is to defeat the BJP. So regarding India alliance which is happening, I think that national level that clarity will come. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत गणेश भक्तांनी गणेश जयंती मनयली. वेगवेगळ्या वाठारांनी गणपतीच्या देवळांनी धर्मीक विधी आणि सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. पळयात काय भक्तिमय खीण. सारेगम फ्रेम 2023 हे ढवळीकर आणि गार्गी सिद्धे यांचा कार्यक्रम आज 8:30 आसा. तेन्ना सगळ्या बिचोलच्या लोकांक एक विनंती आहा की तांणी ह्या कार्यक्रमाक जरूर उपस्थिती लावची. नमस्कार. श्री गणेश मंडप पर्रा ट्रस्ट गणेश जयंती उत्सव मोठ्या उत्सवान साजरो करतात. सगळे गांवांतले भाविक आणि इतर वाठारांतले लोक हांगा एकच गर्दी करतात. हो गणपती पहिलो स्टार्ट केला शिरतात पर्रा फ्रिडम फायटर म्हणजे स्टार्ट केला आणि आता तो गणपती व्हडलो जालो.
गणेश जयंतीच्या निमित्तान बरोबर आमचे 4:30 वरांचेर आज सकाळी देवळांत अभिषेकची सुरवात जाल्ली अशी, नंतर गणहोम अशा विविध धार्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमित्तान आजचो हो गणेश चतुर्थीचो उत्सव जो आसा तो मोठ्या मनोभावाने प्रत्येक भक्तगण आज मनयत आसा. देवाची चमत्कार आहा ना कितें देवाची चमत्कार आहा की कोणाची कामां जायना अशें ना, सगळ्याची कामां जाता, मागलेले कामां जाता आनी तो जागृती ठेव कितें आनी गणेश जयंतीचे उत्सव बरे भशेन जाता. जी कितें फळां लोकांनी दान केल्ली आसा, कितें दिल्लें आसता वस्तू स्वरुपान, तेंची पावणी जातली. गणेश जयंती निमित्त आम्ही गणपतीचे हवन, अथर्वशीर हवन, 2 नारळाचे घणावन, ते प्रमाणे नवग्रहाची शांती करून येते प्रमाणे बंधू सुद्धा सुरुवात केल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांक गणेश जयंतीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आमी सगळे मानता गणपती महाराज आमचो विघ्नहर्ता आसा, सुखकर्ता, दुखहर्ता अशें आमी विविध नांवान तांकां हें करता आनी तो आमकां पावत आसता. पावपी देव, लोकांच्या उल्यांक धांवून येवपी देव असो आमचो विघ्नहर्ता. आज गणपती बाप्पाचे आज गणेश जयंती आसा, ताका शुभेच्छा दिता आसतना हांव सगळ्या कडेन मागता आनी देवा कडेन मागता की आमच्या गोंयकारांक सगळें बरें सूख समृद्धी, बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य तांकां लाभचें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. सध्या सुक्या हवामानाचो प्रवाह अणभवपाक मेळटा. फेब्रुवारी 19 मेरेन हो फ्लो असोच उरूं येता. तो मेरेन नितळ हवामान आसतलें. बुधवारा उपरांत 17 फेब्रुवारी मेरेन हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. पळयात अदीक माहिती. कितल्याशाच सप्तका सावन तिगून उरिल्ल्या सुक्या हवामानाचो अनुभव घेवपाक मेळटा. बुधवारय थंड वतलो. IMDच्या मतान उण्यांत उणें तापमान फुडले 4-5 दीस तुळेन स्थिर उरपाचो अदमास आसा.
चढात चढ तापमान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाढतले. दिसाची ही अवस्था असली तरी सांजे परत थंड वातावरण अनुभवपाक मेळटले. बुधवारा तापमान चढात चढ 33 डिग्री सेल्सियस आणि उणे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले. पूण हे लक्षात घेवप महत्वाचे आसा की बुधवारा सकाळी धुके आणि दाट धुंव पडटलो, जाका लागून सकाळच्या प्रवास वेळार प्रवाशांनी सादुरताय बाळगुपाची गरज आसा. सुके हवामान तसेच उरतले. बुधवारा सकाळी दव आणि धुक्यांचो अनुभव. बुधवारा सकाळी नितळ मळबांचे दर्शन. उणे तापमान स्थिर. उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाढ. बुधवारचे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत आयकपाक गोंयचो गाज गोवा 365 मोग आसचो.